दिल्लीत सोनम वांगचूक हांच्या उपोषणाक तेको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हजारांनी तरणाट्यांनी आंदोलन केले। हे आंदोलन परवानगे बगर आशिल्ल्यान हे प्रकरणात सुमार 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड पणजे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो। हे प्रकरणाचो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसीन खर निषेध केला। भाजप सरकार ब्रिटीश टॅक्निकाचो उपेग करता असो आरोप सिटीजन फॉर डेमोक्रेसीन भाजपाचेर केला। इतल्याच कारणा खातीर आमी हांगा आयल्या की सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ज्या विद्यार्थ्यांचेर जो अत्याचार जाला ताचेर निषेध मारता। तुम्ही दृश्य पळयलां आसतलें जे कितें घडलां तें, ज्या पद्दतीन तांकां मार पडला, ज्या पद्दतीन पुलिसांची वागणूक चल्ल्या, तातूंत हो डेमोक्रेटीक देश काय कितें, हो इंडियन रिपब्लीक जो आसा, जो ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर घडोवन हाडिल्लो मोठे मोठे लीडर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारखे लिडरांनी एक कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून ह्या देशाच्या फुड्यान हाडलें आणि त्याच्या प्रमाणे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करप हे स्वता सुप्रीम कोर्टच म्हणटा दॅट इट इज टू बी अलाउड। आणि जो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाल्लो हाली लेटस्ट म्हणटा तो जेन्ना UPA रेजीम आशिल्ली तेन्ना जो प्रोटेस्ट जाल्लो दिल्लीत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो, तेन्ना हे कांय क्लियर गायडलायन्स तांणी दवरलेल्यो ह्या देशा मुखार की रायट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल रायट। आणि इतलें आसून जी हुकुमशाही आमकां पळोवपाक मेळ्ळी कितें म्हणजे पुलीस आनी पुलिसां बरोबर प्रायवेट लोक हेल्मेटां घालून ज्यो लाठी यूज जाल्या त्यो सारक्यो क्लियरली व्हिडिओचेर दिसता, ते लाथी खिड्या लायल्या, नेल्स, आयर्न नेल्स। अरे असली ब्रुटॅलिटी ही जी ब्रिटिशांनी चलयल्ली तेन्ना आज स्वतंत्र देशान कशी म्हणून एक्सेप्ट करूंक शकता? सेम मेथड सप्रेशन करपाचे जे मेथड ब्रिटिशान यूज केल्ले ते अजून चेंज जायना इतली वर्सांनी। सरकारचा आसा ते आयचे दिसाचे मोर्चा घेऊन पणजेक भयंकर भगदड केली आणि जेन्ना तुमच्याच कोणी रिपोर्टरांनी त्या लोक आयले तांकां विचारले बाबा तुम्ही कित्याक आयल्या तो ती बायलां अक्षरशः सांगपाक लागली म्हारगाय वाडल्या, अरे ते काय करना काय बरें करना सरकारचे पण धडधडीत सांगलेले आहा, ताका खंयच्या तरी तुमच्याच भावांनी ते कवर केल्ले आहा। सो हांकां दिशाभूल करून हे हाडटात मोर्चाक, कित्याक ते लोक येतात आणि ह्या इलेक्शनात ते कशे भायर सरतले आणि हांचे अगेन्स्ट वता हाचो प्रूफ आणि एविडन्स हेच लोक दितात। आणि एक भरपूर वायट गजाल तांच्यांनी काल जी नारे लायतना केली ती हो शब्द तुम्ही भुरग्यांक कितें शिकोवपाक सोदतात? हाले जर हे स्टुडंट जे आसा आमचे भुरग्यां ते घरा वचून जर तेंच्यानी आवय बापायक विचारले तेडी भडवे म्हणल्यार भडव्यागिरी म्हणजे कितें काय म्हणून, सो आमी कितें सांगपाची की हो BJP सरकार म्हणजेच भडव्यागिरी काय?